Good evening, my dear devotees, and welcome to the 11th day of the Novena to our dear Saint Anthony of Padua. Today's Novena services will be conducted in Konkani. Today we have in our midst a very young and dynamic priest, Father Manuel Fernandez, who has come all the way from St. Ignatius Church, Mandvi, that is Masjid Bandar. Father is ordained in the year 2016, and he has just completed 8 years of his ministry, and he's being the parish priest of St. Ignatius. Father, before he was posted to St. Ignatius, he was at Italy for 1.5 years. Father's hobbies are many, but he's told me that he's an artist by profession. And his own parish is St. Victoria's Parish at Mahim, and originally he belongs to Goa. So dear Father Manuel, on behalf of the Society of St. Anthony Trust and the dear devotees present here, I give you a warm welcome. Can we have a round of applause? Can we all stand? Before we take the entrance hymn, today's Novena is offered by Francis Crasto from Bamanvada. Requesting the devotees, please do pray during the Novena services for Francis Crasto and their family. Entrance hymn. Entrance hymn, page number 78, hymn number 25. Kindly take your books, page number 7. नवेना पाडवाचे सेंट अँथोनीच्या मनाक विनंतीचे मागणे. म्हज्या मोगल भावा भयणीनो, आतां आमी देवाक आमच्या बापाक परनिपात करुया. हे मोतीन धरून कितल्या व्हड सेगुनांनी सेंट अँथोनी बरो नासलो. ह्या वर्त्या देवाच्या मनशाचे उदाहरण घेवन आमी बापा लागीं मागुया. आमचे जवाब संत अँथोनीन एक सादेन आनी खालतिकायेचे जिवीत एका गरीब फ्रांसिस्कानाच्या अर्देचे आपणयले. तेच भशेन आमी एक खालतिकायेचे जिवीत जिवंक आनी आमची काळजां गिरेस्तकायेक अस्त्याक आनी मौजेक लाभदोन न जावंक. आमचे जवाब सेंट अँथोनीक पवित्र पुस्तकाचेर आसलेलो देवाच्या उतराचो चोर मोग आसलो. ताणें ताची शिकवण केली, मागणें केलें आनी तेच प्रमाणे तो जियेलो. अशें ताच्या मोगा आनी सेवेचाकरे उद्देशीन दिसून येता. ह्या देवाच्या उतराची रूच आमकां मी लागोंक आनी तें उतर आमचें जिवीत जावंक. आमचे जवाब संत अँथोनीक नांव दिल्लें आसा पर्जलतो आनी जलतो उजो, फोतीमचो नाश करणारो. वावरिया आमच्या वेदेंत आसा ते सर्व खोटेपण, चाद्यो, ओनीत आनी भ्रश्टाचार काडून उडोवंक. आमचे जवाब संत अँथोनीन एक व्हडा भावार्थान भरलेलो मनीस. जेजूचे पवित्रपणाच्या शुभवर्तमान तेणे प्रगट केले आनी अविश्वासीपणाक तेणे पयस केले
आमी वावरिया आमचे धर्मात आसा ते सर अविस्पन मागनाचे लेतरांच्यो सांकल्यो जादूचे नंबराचे उच्चार आनी दर एक वांकडी सवय जी आमकां बसतयता आनी आमकां अपवित्र करता ताका आमी फात करूंक आमचे जवाब आपणा भोवती असलेले दुवेंस दुर्बलकाय आनी उदोस्त आसा तें पळयलें जेजू बसे सेंट एंथोनीचे कालीज मोवारले आनी कस्तवतेल्यांक सगळ्या ह्या वायटांतले सोडोवंक तेणे प्रयत्न केलो. ह्या ताचे उदाहरणाची देख घेवन आमी वावरिया आमच्या भोवती असलेल्या सगळ्या दुर्बल्यांक आनी कस्तवलेल्यांक आपायज आसात बेकार आसात अमल पियोन्यांक सांपडलेल्यांक आनी ड्रग्स घेतलेल्यांक आमी आदार दिवंक आमचे जवाब सेंट एंथोनीच्या जिवितांत जेजूक पयलो स्थान आसलो आनी शुभवर्तमान परगत करूंक जावन असलो तेजो हेतू. सेंट एंथोनीचे देवासाव न्हय फकत आमच्या गरजा खातीर मागोवंक वा विजमितां पळोवंक अशें न्हय पूण आमी चड आनी चड जेजूशी ओदोन येवंक आनी ताच्या मोग आमच्या काळजांनी पेटोवंक आमचे जवाब मागुया सगळ्या पिरायवंतां खातीर आनी आमचे मोडे असलेल्या सर मोतीचे पिऱ्यांत कस्तवलेल्यांक खातीर आनी सेंट एंथोनीच्या विनोदेंत ताका मोतीची कुडीची आत्म्याची भलायकी मेळोवंक आमचे जवाब हांगा माग तुका जायते. म्हाज्या मोगाळ भावण्णू जशी आमी आमची खाजगी गरजा सांत आंतोनी लागीं दोत्ता त्याच प्रमाणे एक ल्हान भुरगे 8 वर्साचे वियाना परेरा जे गोंयांत रावता तेज्या नाकान रोगत व्हांवता आनी तेज्या हड्ड्यांनी दुखता आमी तेची ही पिडा पयस करूंक सांत आंतोनी मागुया. आमचो जवाब सोमिया आयक आमकां आमी मागता. मागणे सर्गेंच्या बापा आमी तुका अर्गांव दिता आनी वाकणताव तुज्या सेवका सेंट आंतोनी पासत जाचो मोग जेजू पासत ताच्या राजा पासत आसलो आनी हो मोग आमकां एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां उर्बेन भरता. तुज्याच राजा पासत तोच मोग आसूंक आनी जेजूची सेवा करूंक आमकां आदार दी हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. मागणे जो आमकां पडना जावशी करता आमकां निरपराधीपणी आनी संतोशान आपल्या मोहिमे मुखार हाडूंक त्या एकल्याच देवाक आमच्या सर्वोंतराक जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं जावंक राजवडकी परवीं आनी उदिकार आदी आतां आनी ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पळवी जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खुशी जशें सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं आनी आमकां डायनेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आमेन. नमन मरे कृपेन भरलेले सोमी तुझ्या संगता स्त्रियांमध्ये तू सरे आणि सरे फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू सदा मरे देवाचे माये पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ओनर बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सगळीं बसून घे. Hymn number 31, page 81. Maria
stand, my dear devotees, for the word of God. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. जुआव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्याच सांजे मुणग्या सातोळीच्या पयल्या दिसा शीस जोमलेले आसले. थंयची दारां जुदेवांच्या भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांच्या मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळेवून शीश खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या देवाच्या मनशानो, आयचे नेन जावन आसा 11वे, वयो ना. आनी ह्या दिसांनी आमी आयकलां केजे विशीं? शांती विशीं. तुमचे कान बेजार जाले आसतले न्हू, कितले म्हणून आयकचे शांती विशीं न्हू. म्हज्या मोगाच्यानो, हांवें विशय घेतला, जर आमकां शांती जाय जाल्यार आमचो संबंद घट आसूंक जाय. शांती जाय जाल्यार आमचो संबंद बरो घट आसूंक जाय. कोणा बरोबर? देवा बरोबर तो आमचो संबंद घटूच आसता. आमच्या घरान कोण रावतात तेंच्या बरोबर, आमची शेजाऱ्यान तेंच्या बरोबर आमचो संबंद घट आसूंक जाय. म्हज्या मोगाच्यानो, हांव कित्याक सांगता? कित्याक ह्या संवसारान आमचो संबंद आमी घट दवरिनात. जसो आमी देवा बरोबर आमचो संबंद दवरतात त्याच्या बरोबर तशें आमी आमच्या शेजारी बरोबर या आमच्या फॅमिली बरोबर, ज्या फॅमिलीन कोण रावतात तेंच्या बरोबर आमचो संबंद घट आसना. हांव तुमकां सांगता, जायतीं हांवें काजारां केल्यांत. हांवें जायतीं काजारां ब्लेस केल्यात. आनी केन्ना व्हंकल न्हवरो केन्ना आल्तारा मुखार येता तेन्ना हांव तांकां एकूच वस्त सांगता, एकूच. चेडवाक सांगता, ह्यो न्हवरो तुका सारको ना. ह्या चेड्याक सांगता, हें चेडूं तुका सारकें ना. कोणूच सारको ना म्हज्या मोगाच्यानो ह्या संवसारान. फकत देव सारको आसा. आमी कितें करतात? आमी प्रयत्न करतात की आमी बरी आसूं. आमी कोशिश करतात की हांव सारको आसतलो, हांव वायट रस्त्यार चलचो ना. म्हज्या मोगाच्यानो, हिंगासर केन्ना व्हंकल न्हवरो केन्ना आल्तारा मुखार येतात, आल्तारा मुखार देवा कडेन देवाच्या मुखार ती भास घेतात, म्हणटात, हांव तुज्या बरोबर सुखांत या दुखांत हांव रावतलो. तूं बरो ह्या पिडेतीन हांव तुज्या बरोबर तुका हांव सांबाळ करतली. पूण मागीर कितें जाता म्हज्या मोगाच्यानो? मीस जाल्या उपरांत भायर इगोईच्या भायर गेली जाल्यार जी भास घेतल्या ती आमी विसरतात. आमी विसरतात आमी. आनी त्या पासत म्हज्या मोगाच्यानो केन्ना आमी घरान रावतात तेन्ना आमी नोकोन कितें आमी भास घेतल्यात. ही जावन आसा म्हजी पत्नी, हो जावन आसा म्हजो घोव. आमी विसरतात आनी त्या पासत भासाभास जाता आनी झगडी जातात. आनी मागीर ती शांती जी शांती आसता ती घरान ती इबाडटा, शिपडाता म्हज्या मोगाच्यान. कित्याक? फकत कित्याक आमी ह्या संवसारान कितें संवसार आमकां कितें शिकयता तेंकां हांव आयकता.
संवसार कितें शिकयता तें हांव कोत्ता, पूण इगरोज माय आमकां जें आमकां आमच्या जल्मातून आमच्या मरणा पासून आमकां इगरोज माय आमकां शिकयता तें आमी आयकोनात. संवसाराक फकत एक कान आसता, पूण इगरोजीच्या मायक आमी 2 कान दितात. तूं उलय, आमी ह्या कानान आयकतलीं आनी ह्या कानान आमी विसोत्तेलीं. तर म्हज्या मोगाच्यानो एक उदाहरण हांव तुमकां दिता. गोंया घराक 2 दारां आसतात, एक मुखार आसता आनी एक फाटल्यान आसता. फाटल्यान आनीक कितें तरी आसता. कितें आसता? हा, फाटल्यान कितें तरी आसता. कितें आसता फाटल्यान? कितें आसता? हा, बाय, वेल, बाय आसता. आनी कितें आसता? किचन तें आसता. किचनाकूच तें दारां. त्या दाराच्या भायर कितें आसता? एक फातर आसता. थिंगा आमी कापडां धुतात. वयो ना? आनी तो फातर थिंगा आसता आनी तेच्या फातराच्या कुशीक किटाव आसता, अर्दो किटाव. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो त्या वाटेन, त्या किटावाच्या वाटेन थिंगा आनी एक दार आसता, आनी एक घर फाटल्या सायडीकचे, आनी तेंचो बी फातर थिंगा आसता. सारकें काय ना? मागीर कितें जाता? रोजी इगोडल्यान येता, लुईस मारी त्या सायडीकसून येता. रोजी हिंगासर कापडां धुता, वस्तूर धुता. थिंगासर कोण येता? लुईस मारी येता नुस्तें उजारूंक. आनी मागीर रोजी म्हणटा, लुईस मारी कित्याक पडला गो नुस्त्याक? मागीर लुईस मारी उलयता आनी मागीर लुईसीन उलयता, सगळीं उलयतात न्हू, उलयतात. संबंद आसलोलो पयलो. आतां कितें जालां म्हज्या मोगाच्यानो? फातर आसात, पूण तो मदलो तो किटा अर्दो आसलेलो पळय तो आतां वाडला. ना लुईस मारी दिसना, ना रोजी दिसना. कित्याक म्हज्या मोगाच्यानो? संवसार शिकयता. कित्याक दुसऱ्यांचें पडोंक जाय. तूं तुज्या घरा तूं सुखी राव, दुसऱ्यांचें कांय पडोंक नाका. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो आनी एक उदाहरण दिता. जेजू पासून उदाहरण दिवन शिकयतालो तशें हांव आतां तुमकां शिकयता. केन्ना आमच्या घरान रातची 10 जाल्यान, सुमार 10 वाजल्यान, आनी मांयक आवयक गोडशें करूंक जाय. गोडशें करूंक जाय जाल्यार साकर ना या गोड ना म्हज्या मोगाच्यानो. जाल्यार आवय कितें करतली? आवय कितें करतली? कोटुरो कोणाक दितली? चेडवाक या पुताक दितली, मातशें जाकिनागेर वच आनी गोड हाड ना तर साकर हाड. वयो ना? वय, कान दोन आयकात. हा, जाल्यार तो कोटुरो घेवन ती वयता थिंगासर. ती कडल्यान साकर हाडटाली या गोड हाडटाली. मागीर दुसरे दीस मागीर ती गोडशें करताली. मागीर कितें जातालें? परत त्या कोटुरो खाली वयतालो ना, त्या कोटुऱ्यान गोडशें पासून वयताले. आतां कोटुरो बी वचना, गोडशें बी येयना. सारकें काय ना? कित्याक? संबंद तुटला म्हज्या मोगाच्यान. तुमी हांसतल्यात पूण संबंद ना म्हज्या मोगाच्यानो. कित्याक संबंद ना? कित्याक संवसार आमकां कितें शिकयता? 24/7 ओपन, कम टू अस. 24 वरां आमचें दुकान उगडें आसा. तुमी आमचे कडेन येयात. शेजाऱ्यांक तुमी वचो नाकात तेंचे कडेन. पयले मदयान बी बसून आमी शेजारीगेर वयतालीं. घरा कितें टाव जालें जाल्यार आमी शेजारीगेर वचोन बसतालीं. सारकें काय ना? आतां तें ना. आतां टाव जालें जाल्यार मायगेर धांवतात. वयो ना? मायगेर वयतात. मायगेर रिस्ट आमचो संबंद आमी तोडून उडयतात म्हज्या मोगाच्यानो. त्या पासत म्हज्या मोगाच्यानो, जर आमकां शांती जाय जाल्यार आमचो संबंद आमी बरो करूंक जाय.
संबंद आमी घट करूंक जाय. जसो आमच्या देवा बरोबर आमचो संबंद घट आसता तसो आमचो संबंद आमच्या घरकारीण बरोबर, ह्या घोवा बरोबर, भुरग्यां बरोबर, शेजारी बरोबर आमचो संबंद आमी घट दवरूंक जाय म्हज्या मोगाच्यानो. जायत्या पावटी कितें जाता, केस्तांव जातात, जायत्या पावटी झगडी जातात म्हज्या मोगाच्यानो. हालींच कोण एक मेलो, इतेर आसलोलो, मरण घरां आसलोले तेन्ना चेडू दुसऱ्या गांवांतून आयलोलें. दुसऱ्या गांवांतून आयले जाल्यार चेडवान आपल्या मांयक कांशाव केलें. एक पर्पल कलराचे कांशाव, सादें कांशाव, कित्याक कितलें जाता तितलें आमकां करूंक जाता. कांशाव केलें. दुसरें धूव सांगता ह्यो कांशाव कित्याक केलाय, हो कांशाव कित्याक, म्हज्या मांयक बरो कांशाव जाय. तर तो कांशाव काडलो आनी उलपण उडयलो आनी दुसरो हाडलो कांशाव. म्हज्या मोगाच्यानो हांवें पळयलां शिमित्रीन पासून घरान तर केन्ना जिती आसलोली तेन्ना झगडी आसताली. शिमित्री मेल्या उपरांत शिमित्रीन पासून झगडी कोत्तात म्हज्या मोगाच्यानो. कित्याक झगडी कोत्तात, कित्याक आमचो संबंद आमी घट बांदूंक ना. काजराच्या पयले म्हज्या मोगाच्यानो बरी हेडटात, भोंवतात, तुमी बरी भोंवतात, तोंडाक ल्हान उमाव घेतात. तुमी आसतल्यात म्हज्या मोगाच्यानो, पूण आमचो जेजू त्या खुर्सार मोडटा आनी रोडटा थिंगासर, रोडटा थिंगासर. आमकां खुशाल आसा म्हज्या मोगाच्यान. आमी खूश जातात, आमी कितें कोत्तात ते आमी खूश जातात. पूण मागीर कितें जाता काजरा उपरांत, पयले काजराच्या मागीर हांव पळयता बँड स्टँडाचेर सगळे एका चेड्याच्या हातीन तेचे बॅग आसता चेडवाचे, दुसऱ्या हातीन तेजी सँडलां आसतात. पूण मागीर काजरा उपरांत तो कित्याक म्हणटा तुजें बॅग उखल, तुजी कापडां उखल, तुजी सँडलां उखल आनी वच तुज्या मांय कडेन. कित्याक म्हणटा, इतलीं वर्सां तो तुजे बरोबर बरो संबंद घट दवरलेलो, थोडे इल्ले केस्तांव जाले तर म्हाका नाका, संबंद तोडून उडयलो. त्या पासून म्हज्या मोगाच्यानो आमी संबंद घट करूंक जाय. आनी कसो संबंद घट करूंक जाय, जेजू आमकां शिकयता, भोगशियात म्हज्या मोगाच्यानो. आमी भोगशिले जाल्यार आमचो संबंद आमी घट कोत्तेली. हांव तुमकां थोडी उदाहरण दितात. मदर तेरेजा, तुमी आयकलां आसतलें मदर तेरेजाचें. मदर तेरेजा म्हज्या मोगाच्यानो भीक मागताली. भीक मागता आसतना एक टीप टॉप मनीस येता आनी ती तिच्या हातीर थुकता, थुकता म्हज्या मोगाच्यानो. आनी तेन्ना थुकल्या उपरांत ती मदर तेरेजा कितें कोत्ता, मदर तेरेजा ती घेता आनी आपलो हात पाटल्यान दवरता आनी दुसरो ती म्हणटा, आतां हें म्हाका दिलाय, आतां म्हज्या भुरग्याक दियात तुमी. आनी तेन्ना म्हज्या मोगाच्यानो ते मनशाचे चितो बदलता म्हज्या मोगाच्यानो, बदलता. कित्याक मदर तेरेजान तेका भोगशिलें, मदर तेरेजान तेजो संबंद तोडूंक ना म्हज्या मोगाच्यानो. पूण आमी जर मदर तेरेजाच्या जाग्यार आसपाची जाल्यार तुज्या तोंडान थुकी आसा, आमी पासून थुकपाची म्हज्या मोगाच्यानो, आमी पासून थुकपाची. पूण आमी चिंतना बाबा तेजो संबंद आमी तोडून उडयतली. तुमी जाणात म्हज्या मोगाच्यानो, आख्ख्या संवसारान क्रिस्तांव म्हणजे ह्या इंडियाक क्रिस्तांव म्हणजे कितें म्हणटात जाणाय, दे आर पीसफूल पीपल. ती शांतीची लोक. तांकां कितेंय केलें ती कांय करिनात. तशी आसूंक जाय म्हज्या मोगाच्यानो. पूण ती नकळोन आमी आमचो संबंद आमच्या घरांनी कसो दवरतात तो, कसो दवरतात तो. राणी मरिया ती जायते गरिबांक मदत करताली, तेंच्यो केस्यो लढताली. तेन्ना तेका एक जिवेशी मारतात, सूर्य तोपतात म्हज्या मोगाच्यानो, जिवेशी मारतात. तेन्ना तेजी भयण, हांव मेवलोलो तेच्या भयणीक, तेजी भयण आनी तेजी माय सगळीं ती वयतात जेलीन वयतात. कित्याक तेका मारूंक ना, पूण तेका सांगतात आमी तुका भोगशितात, तूं देवा लागीं भोगसोणें माग. आनी तेका ते राखी बांदतात.
राखी बांदून ताका भाव कोत्तात संबोवन बांदतात म्हज्या मोगाच्यान आनी आयज तो मनीस इतलो बरो की तो देवाचे उतर परगोडटा तशेंच म्हज्या मोगाच्यान पाप साहेब दुसरो आयज तो सांत आसा ताका जिवेशी ठार मारलोलो तेन्ना तो कितें केलें हॉस्पिटलांसून तेन्ना तो बरो जालो तो पयलो तो त्या मनशाक मेळोंक गेलो कित्याक तेजे दोन वाजोंक ना थिंगासर तो गेलो ताका भोगशिता ताका संबंद तो बांदता आनी तेन्ना तेजें चिंतप बदलता म्हज्या मोगाच्यान आमी जायते पावटी आमी मिसाच्या पयले आमी छातयेर कितल्या पावटी आमी मागतात हांव पातकी म्हणटात तेन्ना कितल्या पावटी मागतात आमी 3 पावटी आमी मागतात पूण थोडीं जाणां आहान 4थ्या पावटी मागतलीं कित्याक सांगोंक हांव पातकी म्हणून दुसऱ्याक पूण मागीर कितें जाता इगोईच्या भायर गेल्या उपरांत हांव मानून घेयना हांव पातकी म्हणून हांव मानून घेयना तर म्हज्या मोगाच्यान आमी आमचो संबंद आमी घोट बांदूंक जाय केन्ना आमचो संबंद केन्ना आमी घोट बांदतलीं तेन्ना म्हज्या मोगाच्यान आमच्या घरान शांती पावतली ह्या शांती येतली म्हज्या मोगाच्यान एक दीस एक बायल येता हांव जायत्या पावटी हांव सेंट मायकल चर्चान कुमसाराक बसता आनी देनपारच्या टायमार जायतो हिंदू भाव येता हिंदू भाव भयणां येतात बेसांव घेवपाक जाल्यार एक दीस एक आवय आयली आपल्या भुरग्याक घेवन आयली हांव म्हटलें ती ब्लेसिंगाक आयला आनी तेका ती म्हणोंक लागली फादर म्हाका कितें तरी तुजे कडेन उलोवंक जाय आनी उलयता आसतना म्हज्या मोगाच्यान ती रडटाली आनी रडोन सांगताली म्हज्या मोगाच्यान की म्हजो घोव सांगता हें भुरगें आसा त्या भुरग्याक तूं वडय म्हणून ह्या भुरग्याक तूं वडय हांवें म्हटलें कित्याक असो म्हणटा तो म्हजो घोव असो कित्याक म्हणटा कित्याक हें भुरगें कुड्डें आसा ल्हानशें भुरगें म्हज्या मोगाच्यान कुड्डें आसा म्हणून तूं वच आनी तिची उतरां जावन आसलेली ही तूं हेका वडय आनी परत ये आमी दुसरें भुरगें काडया अशीं उतरां आसलेलीं म्हज्या मोगाच्यान आनी मागीर हांवें तेका कितें सांगलें तूं अशें कांय करचें न्हय तूं कितें कर हांव पयल्या मायेचेर आसलेलो कुमसार जाता तुमी जाणा आसतलीं सेंट मायकलान फर्स्ट फ्लोराचेर कुमसारां जातात तेका हांवें सांगलें तूं खाला वच आनी ती आवय थिंगासर आसा त्या आवयक सांग जी सायबीण माय खाला आसा त्या आवयक सांग तुजें कितें हें आनी ती तुका कित्याक ती बी जावन आसा एक पुताची आवय आनी केन्ना ती वयता त्या भुरग्या आवयक सांगता आनी मागीर थोड्या दुसऱ्या आनकी 2-3 बुधवारा उपरांत ती परत आयली आनी म्हाज्या लागीं उलोवंक लागली ती हांव पयलो म्हणजे जायतीं जाणां येतात उगडा सुराना पूण मागीर हांव ताका वळखलो कित्याक तेजें भुरगें कुड्डें आसलोलें आनी तेन्ना ती येवन म्हाका सांगता फादर म्हाज्या घोवान म्हाका सांगलां की भुरगें आनी तूं बारबर घरा ये संबंद बांदता म्हज्या मोगाच्यान संबंद एक दीस एक दूदवालो दूद दिवंक गेलोलो एकल्या घराक हें चिन्नय ह्या गांवांत जालोलें आनी हें जालोलें केन्ना 15 ऑगस्टार हांव ती खंयच्या वर्सा तें हांव नको पूण 15 ऑगस्ट आनी तेन्ना तो दूदवालो दूद दिवंक येता त्या आवयक तो सांगता थिंगासर कितें तरी आवाज येता कोण तरी रडटा थिंगासर कुत्रो या माजर हांव नको आनी तेन्ना ती आवय दूद घेता तो डब्बो दोत्ता आनी थिंगासर वेता थिंगासर एक घोटर आसलोलें त्या घोटराची धांकणां उगडटात आनी पळयत जाल्यार एक ल्हानशें भुरगें आसलोलें त्या भुरग्याचे ते बोमलेचे तो दोरो पासून तुटोंक नासलोलो तो दोरो गोमटेक बांदून ताका थिंगासर उडयलोलो आमचो संबंद आमी केन्ना तोडटात म्हज्या मोगाच्यान तेन्ना शांती आसना तर म्हज्या मोगाच्यान जसो आमी देवा बरोबर संबंद बांदला तसो आमी हेरा आमच्या घरा या आमच्या घरकाणी बरोबर या घोवा बरोबर भुरग्यां बरोबर शेजारी बरोबर आमचो संबंद घट करूंक जाय त्या पासून म्हज्या मोगाच्यान जेजू पासून आमकां 10 आज्ञा दिल्यात 10 आज्ञा पूण तो जाणा आमची ही मनशां ही 10 आज्ञा तकलेन दवरची आनी त्या पासून ताणें 2च आज्ञा केल्यात खंयची ती 2 आज्ञा देवाचो मोग आनी पेळ्याचो मोग न्हू तशें
तो तशें आमचो संबंद तो बांदता. जसो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक आसलोले थिंगासर शांती आसता तशें ते शांतीन रावलोले. तशें आमच्या जिवितान पासून शांती आसूंक जाय. सांत आंतोनी पासून कितल्या लोकांक तो शांती विशीं तो शेरमाव दितालो. निस्त्यांक बसून तो कोण आयकनासलो तेन्ना तो निस्त्यांक ताणें शेरमाव दिलो. तुमी जाणा आसतलीं. आनी ती निस्ती तोकली उबारून तो शेरमाव आयकतालीं. तर म्हज्या मोगाच्यान आयज आमी हिंगासर जमा जाल्यान मागुया एकमेका पासत. स्वता पासत आमी मागची कांयच गरज ना. कित्याक आमी कितें आतां सेल्फीश जाता. आमी आमच्याच पासत मागतात. पूण तुमी दुसऱ्या पासत मागात. तुमच्या पासत कांयच मागो नाकात. देव तुमचें प्रार्थन आयकतलो आनी तुमकां शांतीन तुमकां तो बोदतलो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. Offertory hymn number 27, page 79. मिलाग्रोस रिस्पॉन्सर. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन. सगळी उबे रावया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन. तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावन. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कुपेन बुरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या खुशीचे जेजू. भाग्यवंती बरी देवाचे माये माबाप्यां खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बुरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या खुशीचे जेजू. भाग्यवंती बरी देवाचे माये माबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुरपेन बुरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदी फॉल तुज्या खुशीचे जेजू. भाग्यवंती बरी देवाचे माये माबाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या स्वाधीन सदा आनी सदां सर्वदा आमेन. जाय तुका विजबिताचे बाग तर सांत हांतोनी लागीं माग. पळे कसो देवसार पोळटा इफेरनासो तालनेव मोडटा. आमची जवप सांडलेली वस्त रकडी मेळटा बोणकोनीचे दार उगडता आनी फोर्सार त्या मोडाच्या उसंबोळ दर्या तंडयता. सगली मनशाची पिडा
थंडयता आणि ना जाता. सांगतात डोल्यांनी देखलेले त्या वयर सांगतीत पुरुष पादुआचे. आमची जवळ सांडलेली वस्त रोखडी मेळटा, गोणकोणीचे दार उगडता आणि फोर्सार त्या मोडाच्या उसंबोळ दर्या थंडयता. ताचे ओगोणीत मोजोतीन फेस्त धर्मसुख मोर्न पाटी सरता. असोक्त जालोलो गटयता, पिडेवून तो बरो जाता. आमची जवळ सांडलेली वस्त रोखडी मेळटा, बोणकोणीचे दार उगडता आणि फोर्सार त्या मोडाच्या उसंबोळ दर्या थंडयता. अनंत बापा, अनंत पुताक, अनंत स्पिरिट संताक आमेन. मानवलय सोम्या तुझ्या साकराक आणि ताचे वरवी वडा विस्मिता तुवें केल्ली. आमची जवळ सगळ्यां पासून परकोडून सोम्या तुझे पवित्र नाव. मागुया ए देवा बागेवंत आंतोनीची तुझ्या कन्फेसराची अत्रेकलेली परोप कुशाल करून सायबा तुझे इगर्जेक तिका मेळूंक सदांकाल आत्म्याचो आदार आणि फावो जावंक बोगूंक ससनाचो संतोष. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. नवण्याचे मागणे सगळ्यांनी सांगाता म्हणूया. ए ओनोदवता सांत आंतोन, जेजू आणि मोरियाच्या विश्वासा आणि बेटलेल्या चाकरा आणि सान फ्रांसिस आजिचीच्या पयल्या ओर्तीच्या जळत्या दिव्या तुका जो देवान बोरला देण्यानी आणि सोयबा वर्ते पोडवेन सगळ्या भुतांचेर आणि देवचाराचेर जे रास करतात ह्या संवसारांत घालून तांकां सगल्यांक तुझे खोशेलकाळ आणि करूंक तुका एक उपकाराचो दिनार. खालतपण तर तुका उलो मारून रोकडेच पोलता मोन, चुकी कोरगां देंवचार आणि पेस्तीचो ओसो. पिडेवंताक मेळटा भलायकी, अडकेल्यांक सांपडलेल्यांक आदार, तांडे पोंगले बरे जातात, दर्याचे मोड थंडायता, सगळीं पेरिगां नाम जातात, सगळे डेकटे आणि गुप्ते दुश्मन दुस्पडटात, उज्याच्या दोरकांपीच्या पेरिगांतले निवारतात आणि सांडलेली वस्तू मेळटा. जेशी सगळीं उपकार मेळतात तुझ्या अजेपांच्या पडव्यान बोलोवन आमी मागता तुझ्या लागीं विनंती करून जेजू लागीं, जो ल्हान भुरगो जावन येतलो तुजे वेंगेन आपुरबायचे उमाळे घेवंक आणि ताचे भाव भावगिवंती माये लागीं जिचो तूं व्हरतलो एक विश्वासी चाकोर. मेळून घे आमकां आत्म्याचे आनी कुडीचे कुरपेचे उपकार, जाची आमकां चोर घडो. अदीक करून हांगा सांग तुजी खाजगी गरज. आमी मागुया फ्रांसीस क्रास्तो हे जे नोवेन तेणें भेटयला तेज्या फॅमिली पासत, तेज्या मोतीन या तेज्या काळजान जी इंतेसांव आसात तेच्या पासत आनी हिंगासर जी कोणें सांत आंतोनीच्या आदारार भेटयल्यान त्या सगल्या इंतेसांव हिंगा सगलीं हिंगासर आसान तेंचे देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची खोशी जावच्या. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सगळीं सांगाता. पाव आमकां ही सगल्या अडकल्ल्यांक आनी खोडी दुखींतल्यान आमी सर्गीची वाट टांकून पावच्याक सासणाचे सुखाक अशें जावं. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावं.
नमान मोरे कृपेन बोलले सुभेदार तुझ्या ठाय आसा अस्त्रांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू अनुत बापाक पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक माग आमचे पासत ए भाग्यवंती सांत आंतोनी जे जेजू क्रिस्तान आमकां दिवंक म्हणून त्याच्या आमच्या लागूंशाक मागुया सगळीं जाण स्वर परवेदार आणि सासनाच्या देवा जाणेन तुझे विश्वासे कॉन्स्पेसराक सांत आंतोनीक अनुत बरीत केल्यो दिवंक ताका थांबून आसतना मिलाग्री करच्यो देणे काकुतीन आमकां आयक आनी निर्मी जे आमी विश्वासान आनी ताच्या पुण्या वरवीं मागता ते आमकां ताचे मोजोतीन चुकोना फासतना फावू जावं क्रिस्ता आमच्या दोनया वरवीं अशें जावं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो सांत आंतोनीच्या विनोतेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घालून आमेन. निमाणे गीत पेज नंबर 13 हिम नंबर 11. Kindly be seated, my dear devotees.